लोकांच्यो मागण्यो भायर मारून वेस्टर्न बायपासा खातीर माती भरपाचें काम परत नेटान सुरू जाला। शेतांनी जर ही माती घातली उदक आडोवन उरतले, देखून हालींच रोयिल्ली शेतां इबाड जातली। हे काम बंद उडोवपा खातीर बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान कोर्टात वचपाचें थारायलां। बाणावले वेस्टर्न बायपासाचें काम हातांत घेतना त्या सुवातेर माती घालून रस्तो बांदिनासतना हो रस्तो उड्डाण पुला वरवीं बांदचो ही मागणी कितलेशेच वर्सां थळावे करीत आयल्यात। हो विशय कोर्टांत तसोच हरीत लवादांत आसलो, पूण काल ह्या सुवातीचें इन्स्पेक्शन जालें आनी आयज हें काम हातांत घेतलें। कोर्टाच्या सुचोवणे वेल्यान हें काम हातांत घेतलां अशें अधिकारी म्हणटात। काम सुरू जावच्या पयलीं हे सुवातेर वचून बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान शेताचें लुकसाण कशें जावं येता हें अभियंत्याक दाखोवन दिल्लें, पूण सुचोवणी दिवन काम करूंक नाशिल्ल्यान बाणावलेकारांनी परत कोर्टांत वचपाचो निर्णय घेतला। आज हांव रिप्रेझेंटेटिव्ह पूण एक हेल्पलेस रिप्रेझेंटेटिव्ह दिसता म्हाका की मुज्यांनी आडावपा जायना। आतां पंचायती मुखार घालून ऑलरेडी एक एडवोकेट अपॉइंट केलो, होली लागून आनी विकेंडा लागून आतां कोर्ट बंद, सो प्रोबेबली मंडे ट्युजडे म्हळ्यार रेडी जावन मुखावयले लिगल एक्शन हेजे वचपाक तयारी आसतलीच पंचायतीची थ्रू पंचायत। पूण तेन्ना म्हळ्यार बिकॉज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर तेमी हें फिलींग करपाक जाय। सो फिलींग करपाक जाय म्हटल्यार आतां सदांच कितें आसता, एक प्रायमरी एक्शन आनी एक सेकंडरी एक्शन आसता। सो प्रायमरी एक्शन तेमी आज ते फिलींग करपाक जाय। सो तेमी फिलींग केलें म्हणटकीर कितें जातलें आतां, एक 5 दिसां भितर तेशी जें शेत उरलां तें शेत मोडटलें, कित्याक ताका उदक पावपाना। सो आतां आमी एक आख्खी सर्वे केली थंयसून। सो आतां आमी सर्वे केल्या आनी जी तेंची धाकटीची जी होडी आहा, उदकाची होडी, ते तळ्या वयलें उदक इश येता आनी होडयेंतल्यान ते सगळ्या शेतान पावता। सो हिंग पायप खूंय घालपा जाय ती आतां टेम्पररी सोल्युशनाक जे फिलींग आज केलें म्हणटरी पायप खूंय घालपा जाय आनी पायप घालून मागीर ते वाटेन शेतां जी आहा ताका होडी मारपा जाय सारकें रायट फ्रॉम हियर टू दॅट एंड ऑन दॅट सायड ऑफ द रोड। सो तें सगळें तेगे ते मॅनेजर आहा तो कॉन्ट्रॅक्टर आलो ताका दाखयलो आनी ताका सांगलां हें करून घे टेम्पररी। फाल्यां कोर्टा ऑर्डर येयलो म्हणटरी ते स्टिल्टांचे बांदपा ते मुखावेल गजाल मुखार कशें जाता ते मुखार व्हरया, पूण सद्या आज जालें म्हणटरी ते फाल्यां 5 दिसां भितर तो पीक मरपाक जायना। इतलो पीक आतां फिलिंगा वयतलो, पूण ते वाटेन शेतां आहा ते सांबाळपा जाय म्हणून आज ही सर्वे करून हो प्रायमरी इनिशिएटीव आनी ते ताऱ्यार घायलां आनी इट वील हॅपन आनी वी वील मेक शुअर की उदक तेच पावतलें आनी तें शेत मरपाना। सद्याक ते स्टिल्टांचे येवपाचें आतां नाव वी वील कीप फायटींग ऑन इट सो दॅट वी गो टू कोर्ट। ते पार्शली ते वाटेन न्हंय तेमी ऑलरेडी डॅमेज करतले म्हणून बेस्ड ऑन दॅट रिवर पळयलें जाल्यार थंय आमचो फीश मार्केट जो आहा न्ही थंय सुरालेच्यान ते न्हंय तेमी बंद केल्या, ब्लॉक केल्या थंय, आनी न्हंय डॅमेज जाता सारकी। आतां सद्या डॅमेज जाल्ली आसा न्हंय, ऑलरेडी न्हंयच उदक सर्क्युलेट जायना। सो ह्याक लागून थंय तो स्टिल्ट बांदपा दिलो आनी ह्या जाग्यार तेमी फिलिंग करून बॉक्स कल्वर्ट्स म्हळ्यार ती घातली आहा। पूण तेमी जें कॅल्क्युलेशन केल्लें आहा दॅट कॅल्क्युलेशन इज बेस्ड ऑन 153 म्हाका सुद्दां 153 क्युबेक्स और कितें उदकाचो फ्लो म्हणजे पावसाचें उदक 153 येतलें, उदक भायर वयतलें 76, न्हंय भायर वयतलें 76, मायनस केलें जाल्यार कितलें उरतलें 90 आनी कितलें उरतलें। पूण तेम ते 153 करपा नाका आशिल्लें, ते 2500 करपा जाय आशिल्लें, कित्याक 2500 प्लस इज कॉल्ड एज 100 years फ्लड। 100 years फ्लड येतलें तेन्ना 2500 3000 उदक भरतलें आनी ते 3000 उदक हे जाग्यार भरतलें। 3000 उदक हिंग भरलें जाल्यार स्टिल्टांचेर येयल्यार 3000 उदक भायर वचपाची ह्या हेडपाची चान्सेस बरे आसा। 3000 उदक हेडपाचो चान्स बरो आसा, ताका लागून स्टिल्टार येवपा जाय। कशें आसा, हांव पळय काणकोणच्यान हांगा आयलो जाल्यार आमी परिस्थिती पळयल्या काणकोणाच्यान कुंकोली पावसर रस्त्याची परिस्थिती बिकट आसा। आतां हायकोर्टाक भिवून आपले फेलियर दिवपाक सरकार जर एनवायरमेंटाचें डिग्रेडेशन करता जाल्यार दीस इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट। आयज विकेंड सोडून होळी आयचो दीस आनी फालतू सॅटर्डे संडे धरून जें काम चलयलां शेतां डिस्ट्रॉय करता, थंय पळय मायग्रेटरी बर्ड्स आसा त्या पोंडा भितर, पूण सरकार म्हणटा दीस इज ओके। स्टिल्ट घालपाक जर एक 50-100 कोटीचो डिफरन्स येता जाल्यार इज इट टू मच टू स्टॉप डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अनफॉर्च्युनेट, पण कितें आसा म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी सेन्सिटीव जावपा जाय। जे आतां पयलीं जालां ते करेक्ट करपाक जाता, इट कॅन बी व्हेरी इजिली डन। स्टिल्ट्स घाल, उदक फ्लो तसो दर, एनवायरमेंट सेव कर आनी रस्तो कर। ऑफकोर्स डेव्हलपमेंट इज नेसेसरी, बायपास इज नेसेसरी, बट तुमी फेल जाल्या खंय तर न्ही म्हणून आज तुमचेर चाबूक मारलो हायकोर्टान, कित्याक तुमचो फेलियर हें काम करपाक। सो आय थिंक टायम गव्हर्मेंट वेक्स अप एंड डज समथिंग टू सेव दीस, बिकॉज रिवर साल आसा, उदक भरता थंय, लोकांक सगळ्यांक खबर आसा हांगा कितें जाता तें। आय थिंक इट्स टायम दॅट गव्हर्मेंट बिकम लिटल मोर सेन्सिटीव टू पीपल।
गोवा 365 खातीर बाणावले सावन रमेश नायक रावत.